7वें एडिशन आसा 2, 3, 4 फेब्रुवारीक आसता. आमचें इंटेंशन हे अवेरनेस लोकां पर्यंत वचूंक जाय. कारण ही इंडस्ट्री जी आहा ती दर्या पुरती मर्यादीत उरूंक ना. लँड फिशींग आनी आमचे गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट खुबश्यो स्किमी आहा, खुबशे ट्रेनींग दिवपी आमचे कडेन फॅकल्टी आहा. तेन्ना ही लँड फिशींग आनी दोंगरांक बिंगरांक सगळ्यांक करूंक जाय. ही दर्याक जाय तसो गरज ना आनी हेजी मागणी सदांच आसतली. आनी हें सस्टेनेबल आसल्या दर्यान आसल्या कारणान ते करूं शकना. पूण एज अ टॅक्नॉलॉजी नवी नवी वापरता जाल्यार लँड फिशींग आमी करूंक शकता. हें ट्रेनींग कॉलेजच्या भुरग्यांनी जावं बाकी कोण डिप्लोमा डिग्री केल्ले आहा जेंका इंट्रस्टेड आहा सर्विसे पेक्षा हें एका प्राधान्य दिवपाक जाय. आनी हें तांकां सहजपणे हाताळून आपल्या घरांच्या फॅमिलींच्या लोकांचो मदत थोडोफार घेवन ही बऱ्या पैकी तांकां इफेक्ट रिजल्ट गावतलो. म्हणून आमी ह्या माध्यमांत जास्तीत जास्त ही इंडस्ट्री वाडोवपा खातीर हे प्रयत्न आसता. सर टोटल एक्झिबिटरांचे कितके स्टॉल्स जावन आसतले? नाही, स्टॉल मॅक्झिमम आता एरिया आमी घेतला पळय पुरो आहा तेजे पेक्षा जास्त आसतले. पूण आमचे कडेन लायव्ह फीश पण नासले. पूण लायव्ह फीश पण आसतले. गॅलरी आसतलीच पूण लायव्ह फीश पण आसतले. म्हणजे आमकां दाखोवंक जाय की नुस्तें दर्यानूच न्हय दोंगराक सुद्दां जातलें. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कशें एसटी कम्युनिटीक मान 50% सबसिडी आहा. सो फिशाक सर कितें हे फॉर्मलिनाचो परमिसेबल लिमीट बा कितें आहा? बाबा फीश ते FDA सांगता तुका. आमी फीश इंडस्ट्री वाडोवपाचे प्रयत्न करतात. ते आपल्या डिपार्टमेंटासून काम करतात परमिसिबल ते दॅट इज नॉट आवर. आमचे जे फीश आसता ते इमिजिएटली वयता. आतां हे तूं म्हणटा पळय फॉर्मेलीन मेलीन ते भायल्या राज्यांसून येता तेंचो प्रॉब्लम. खुबशे गोंयकार आहा पळय ह्या बिझनेसान खुबशे यंग भुरगे जाता ह्या बिझनेसान येवंक सोदिना. त्या खातीरूच आमी हे प्रयत्न करता. ही फीश फेस्टिवल करपाचो उद्देश तोच की दाखोवपाक जाय आनी तेज्या प्रमाणे बाकीच्यो सगळ्यो ह्या आतां ऑर्नामेंटल फीश आसता ते कोणीय मॅस बीन आहा तेजेरूय करूंक जाता. सो ह्यो बारीक चड हार्ड काम नासतना हें जाय तशें करूंक जाता. आनी हें केलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता आमी ते सगळ्यो गोश्टी एक्सपोर्ट भागी राज्यांत धाडूंक जाता. फिश फेस्टिवल 2, 3 आणि 4 फेब्रुवारी दीस SAG ग्राउंडाचेर जाता. ताच्या अवेरनेसच्या कार्यक्रमांक आज सुरवात जाता. म्हणजे शीतकडी रायस, फीश कडी रायस हे गोंयचे तशें पळोवंक वचत जाल्यार ऑलमोस्ट सगळ्यांकूच फीश कडी रायस जाय आनी ताज्या शिवाय कोणाचेंच जायना. आनी ताकाच लागून आमी सातत्यात नुस्तें असलें काय जालें हें आमी म्हणटा. बट मॅडम मोंतेरो आनी बाबनेरकर हळर्णकर हांच्यांनी नुस्त्या विशयीची आनी आमच्या फेस्टिवलांत नुस्तें कशा पद्दतीन आमी फक्त खावपाक न्ही तर इट इज अ इंडस्ट्री म्हणूनय पळोवपाक शकता. आमी तेजो एक्झिबिशन पासून एक्वेरियम पर्यंत अश्यो वेरियस गजाली डिस्प्ले करता. वर्कशॉप आसतले किंवा पळोवपा खातीर आसतले. वेगवेगळ्या गोंयभरांतल्या सगळ्या विशेश करून भुरग्यांनी येवचे. बॅचलर इन फिशरीज सायन्स हो एक्चुअल कोर्स जो दाबोली युनिवर्सिटीत आसा 3 सीट गोंयच्या भुरग्यां खातीर रिजर्व आसता. दर वर्सा आफ्टर 12th सायन्स 30 जाणांक एडमिशन घेवपाक मेळटा जेणे करून गव्हर्मेंट तांचो सगळो एक्सपेन्सीस बेर करता. ज्या पद्दतीन पयलीं एग्रीकल्चराक रिजर्व आशिल्ले वेटरनरीक रिजर्व आसा. वेटरनरीक 8 सीट रिजर्व आसा. फिशरीजाक 3 सीट रिजर्व आसा. म्हाका दिसता समेस्त गोंयच्या भुरग्यांनी फिशरीज हो सब्जेक्ट घेवन शिकचेय बी. इट इज एन बॅचलर लेवल देन मास्टर लेवल आनी ताज्या उपरांत इन PhD. कारण इन लॉंग रन कोस्टल बेल्टांत आसलेल्या सगळ्या लोकांक फिशरीज हे इंडस्ट्री म्हणून जेन्ना आमी पळयतले इट इज अ ब्लू इकॉनॉमीच्या कन्सेप्टान येवपी आनी नॉट ओन्ली द फीश बट ब्लू इकॉनॉमीत वेगवेगळ्यो गजाली येता. आनी बॅचलर इन फिशरीज सायन्स हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली आमी शिकपाक जाता.